कितले इंजर्ड आनी कितें आहा आतां हांव हॉस्पिटलाक वता हय पळय हॉस्पिटलाक वता ओके तुमकां इन्फॉर्मेशन गावला तेजेर सांग आमकां ना आमचो सद्याक इंजर्ड जाला 5 जाण कितले इंजर्ड जाला म्हणून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा सो आतां हांव ऑन द वे हॉस्पिटलाक वता डेथ कितले डेथ अजून म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळना हांव वता हॉस्पिटलाक वता मायनर भुरगो कोण आसा पात्रांव एज पर मी ना सेफ्टी मेजर्स कशे आसा भितर सेफ्टी मेजर्स कितें आहा परमिशन बी काय ना म्हणटा कितें वर्कशॉप कितें ते विजय मरीनाचे न्हू विजय मरीन कितें जालें सांग म्हाका 2 जाण एक्सपायर्ड जाले 4 क्रिटिकल आसा एकटो हांगा आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूण जालें कितें ते सांग खंयचे व्हडे काय कितें भितर देवलेले व्हडे आसा बिल्डिंग आसा बोट ती भितर सेफ्टी मेजर्स काय ना ते आमी काय कितले म्हटले तुम्ही टोटल कितले जाला 2 डेथ 4 क्रिटिकल हय एकटो सिरियस एकटो डिस्चार्ज दिलो टोटल 7 कितें ते शिप बिल्डिंग कितें नाव कितें बिल्डिंगाचें विजय मरीन्स हय रेशर जाल्ले सेम आमकां काय आयडिया ना शिप बिल्डिंग कशें म्हणटा म्हणून हे वर्कशॉप म्हणून आसा रेशर आमकां काय खबर ना तुमकां कितल्यांक कळयलें 5:30 म्हणलो हय 5:30 कळयलें बोट कितें कटिंग करताले वेल्डिंग चालू आशिल्लें ते सिलिंडराचेर पडले विजय मरीन न्हू हय विजय मरीन पण तुम्ही आता सीन किती पळयला थंय आता सध्या थंय आमी पावले तेन्ना सगळें कांयच नाशिल्लें हय थंय फक्त ते फ्युम्स वास येतालो फक्त आनी गरमी मारताली आनी काय ना आनी काय सगळें साफ केल्लें तुमी येता म्हटल्यार साफ अशें करूना कोण आशिल्ले तांकां व्हेले इंजर्ड कोण बॉम्ब स्क्वॉड हाडल्या ते कितें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ताका लागून ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा जीएमसी शिफ्ट केल्या न्हू 4 नाव कितें पात्र तुमचें नागेश आनी एक आमी आयकूं येता की एक मायनर आशिल्लो म्हणून एक मायनर आशिल्लो हय ताका डिस्चार्ज दिलो हे फॅक्टरीन मायनर काम करतालो एकटो वर्कशॉपान मायनर काम करतालो मायनर म्हणल्यार ना तूं म्हणटा एकटो मायनर आशिल्लो आमी पावले तेन्ना कोण नाशिल्ले हांगा ओके नागेश सनेम कितें नायक तुम्ही एक्स एम्प्लॉई यांचे हय ओके कितें सेफ्टी कितें आसा सेफ्टी काय ना इंजिनियर ना हा इंजिनियर ना हे कंपनी इंजिनियर ना सेफ्टी कांयच ना सेफ्टी कितें आसा तें खबर आसता कसली कंपनी कसली कंपनी शिप बिल्डिंग ना नाव कितें कंपनीचें विजय मरीन शिपयार्ड विजय मरीन शिपयार्ड गाडी मातशी बंद कर रे बाबा गाडी बंद कर 1810 आवर्स कॉल येयला आमकां ओके की विजय मरीन शिपयार्डान ब्लास्ट जाला म्हणून ओके आमी जसो टर्न आवट केलो आनी आमी हांगा पावले म्हणटे पावता ती कांय नासले तेंगाचे कॅज्युअलिटी आसले पळय 6 जाण तांकां शिफ्ट केले ओके एंड आफ्टर 5 to 10 minutes आमकां असो न्यूज मेळ्ळो की 2 आर एक्सपायर्ड एंड 4 आर अंडर ट्रिटमेंट म्हणून पण थंय कितेंशें हें जालें सीन कितेंशी आशिल्ली थंय सीन अशी आसली की थंय भितर ते काम करताले पळय डेक तेंचे डेक आहा पळय ते क्रेन एंकर दिवपाची थंय ते भितर सांगूंक शकना कितें आसलो तो बट इलेक्ट्रिकल पॅनल आसलो तो ब्लास्ट जालो ना कितें वेल्डिंग बी करताले थंय ना सद्या ते सिनीर ती कांय अशें येना की वेल्डिंग म्हणूं शकता हें करून पण तुमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना कितें सिलिंडर ब्लास्ट जालो फायर हे करपाक प्रिव्हेंट करपाक ना सेफ्टी मेजर्स म्हणजे तेंचे SOP आसता कळ्ळें तुका न्हू ते दे हॅव टू फॉलो डेट फायर एक्सटिंग्विशर बीन आसले भितर यूज केल्या या आय कांट से दॅट फायर एक्सटिंग्विशर बीन आसले भितर सेफ्टी मेजर्स सगळे सारखे आशिल्ले ना आमकां ती पावता म्हणल्यार ती ऑलमोस्ट सीन हें जाल्ली म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर बीन यूज केले दिसले थंय सद्या ना दिसोंक ना सद्या दिसना म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर ना थंय तेंचो सेफ्टी ऑफिसर कितें म्हणटा त्या टायमार तेणी यूज केले ना सद्या तुम्ही पावले तेन्ना स्पॉटार दिसना आंतून बाबा मेल्या तेंची नांव कितें मेळ्ळें ना दे आर डेली वेजीस लेबर्स तुमकां मेळा तुमी ताका उलयला तुमी उलयला बट तेणी आमकां अशें कांय डिस्क्लोज करूंक ना कितें अशें तुमकां उजो बीन पावलोवपाक पडलो ना 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 आमी येता म्हणल्यार ते सगळे साफ क्लियर केले तेंच्यानी तांकां शिप बिल्डिंग येदे व्हडल्या इंडस्ट्री SOP कितें आसता फायर प्रिव्हेंटिव्ह SOP आहा दे हॅव टू फॉलो डेट तेंचे एक प्रोसिजर आसता तसो ओके सो ते प्रोसिजर धरूनच ते आपलें काम करता बट
तो कितें एज पर टेम्परेचर आयचे दिसाचो टेम्परेचर आहा तो ते भशेन तो वाडलो आनी इट इज ऑफ मेटल. असो तुमकां अशें दिसून येयलें की ब्लास्ट जर मोठो जाला हांगा लोकलिटी आसा लोकांक खंय तरी कितें इफेक्ट जावपाक शकतालो? ना डिस्टन्स वायज आहा न्हू तो तसो कांय ना. बट सर 7 जाण इंजर्ड जावप म्हटल्यार हे आतां व्हडलें कितें आसलें सिलिंडरूच आशिल्लें काय कितें आसलें? ना भितर कितें जाता न्हू टोटली शीप ती सो तितलो टेम्परेचर भायलो टेम्परेचर आनी भितरलो जो कसो कितें काम आसता पळय तेजेर आसता. पण वेल्डिंग करता म्हणून तो ब्लास्ट जालो न्ही ना म्हणून सांगना बेश्टोच ब्लास्ट जालो. ना भितरलो सेफ्टी ऑफिसरान कितें म्हटलें सर तेंचे? ना तेंचे कांय ना तशें कांय ना. सेफ्टी ऑफिसर ना तेंकां? एक सादो स्पार्कूच तुका फ्लेमूच जावपाक जाय अशें ना पडलें ब्लास्ट जातलो जाल्यार. ओके. एक बारीकसो स्पार्कूच. बट तेंच्यांनी जे आसले लेबर्स तेंच्यांनी कितें हेल्मेट सेफ्टी प्रिकॉशन बी काय घेवंक ना? तशें आमकां कांय दिसूंकूय ना कितें आमी म्हणजे कांयच घेवंक ना तेंच्यांनी? आमचे पावचे पयलीं ते सगळें क्लियर जालें. सिलिंडर ब्लास्ट जालो? ना 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 ना. बट कितें ब्लास्ट जालो सर? कितें ब्लास्ट जालो? बॉम्ब ब्लास्ट जालो? पॅनलाचे बटन ऑन करतकच ते इंटरनल स्पार्काक लागून ब्लास्ट जालो अशें म्हणटात. ना ना काम चालू आसलें न्हू भितर सो हांव तुका एक्झॅक्ट कॉज सांगूंक शकना. पण तुमकां एक्झॅक्ट कॉज कांय ते कळोना तुमकां भितर कांयच कळोंक ना? कॉज कितें तो मागीर तुमी कांयच घेवना? काम कसले चालू आसले भितर? वेल्डिंगाचे पेंटिंगाचे कसले काम चालू आसले? ना आमी लेट आमी मागीर पावले सगळे सीन. काम कसलें जालें? बोटीचें चालू आसलें? फॅक्टरीज एंड बॉयलर्साचे ऑफिसर ऑफिसर आसा भितर? बॉम्ब स्क्वॉड कित्याक गेला सर थंय? बॉम्ब स्क्वॉड कित्याक गेला? ना हांव ते सांगूंक शकना. ओके ओके. थँक्यू व्हेरी मच.